खांद्याचेर घेऊन मिरवणूक काढता आम्ही देखील आमच्या खांद्याचेर घेऊन आम्ही मिरवणूक काढतले आमच्या मुख्यमंत्र्याची. इफ ही सेज दॅट आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस डील फाल्यां ताणें पूण अमित शहाच्या हुजीर सांगपा जाय. ही कॅनॉट टेल इट सिंगल हँडेडली. हा सूर्य हा जयद्रथ ताजी हुजीर ताणें क्लियर करपा जाय. हे जर जालें जर जायत आमी आमच्या मुख्यमंत्र्या मानतले ताजी खांद्यार घेऊन मिरवणूक काडया. ना जाल्यार आमी म्हणटले की मातेच्या पेक्षा व्हड आपल्या आवयच्या पेक्षा व्हड म्हणपी ह्या मुख्यमंत्र्यान आमच्या म्हादयचो सौदो केलो. आमची म्हादय गोंयच्या 16 लाख जनतेचो विश्वासघात करून एणे ही म्हादय कर्नाटका विकली म्हण. I challenge the CM of Goa, Pramod Sawant. You have to prove tomorrow. The buck likes to you. The buck lies on you, and you have to prove tomorrow whether you have compromised Mahadev or that Amit Shah is lying. If he is coming tomorrow, actually, हाजेर आमी निशेध करता. एका म्हणटा तो यांनी घेवपाचो न्हय. लज आशिल्ली जाल्यार यांनी कंडेम करपाचें. तुमकां गोंय आनी गोंयकार कोण आसा, तुमकां गोंय तुमच्या हांगा समज गोंयकारपण आसा, तुमचे कॉन्शियस क्लीन आसा जाल्यार तुमी तांकां हो टायम आशिल्लो सांगपाक की वी कॅनॉट वेलकम अमित शाह म्हणून. आमी खंयच्या तोंडान अमित शाह घेतले म्हणून आनी हेणी ताका सांगपाक आशिल्लें दॅट गोवा वील नॉट वेलकम यू म्हणून. पूण हांगा सिद्ध जाता की हेणी कॉम्प्रोमायज केल्ले आसा म्हणून. फाल्यां आमचे भारताचे होम मिनिस्टर आमच्या गोंयांत येतात आणि त्यांची भव्य सभा हांगा फार्मागुडीर आहा. आणि फार्मागुडी ही एक पावन भूमी, हांगा फटिंगपणां उपकारना. हांव आमचे जे गोंयचे पॉलिटिशियन थंय उपस्थित आसतले तांकां सांगूंक सोदता, फटिंगपणां मात उलोवं नाका रे बाबा. पांयां पडटा तुमचे कडेन, कित्याक तुमची फटिंगपणां आयकून आयज आमी म्हादय वगडायली. आयज अमित शहान जे स्टेटमेंट केलेले बेळगांव त्याचो आमी पयलींच निशेध केला आणि हेच्या फुडें निशेध करतले. गंगटी कापून सुद्धा उडयली आणि गंगटी सायडीक दवरली जाल्यार तोंडांसून एक उतर येतले, आमची म्हादई आमकां जाय म्हणून. सोडपाक ना आमी, कोणूय जावं तो मागीर. कित्याक आयज आमचे गोंयचे जे पर्यावरण आहा हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमकां देवान ह्या स्वर्गान जल्माक घातल्या आणि हो स्वर्ग नरक जावपाक दिवचे ना आमी पॉलिटिशियनांच्या आशे खातीर. आणि तुम्ही लाचार, आमी लाचार न्हू. तुम्ही पयशांक लाचार, तुम्ही लाचार म्हणून आमी आमचे न्हंय, आमचे दोंगर, आमची शेतां आमी वगडावचे ना. कितें सो हांव कोणाक काय क्रिटिसायज करूंक सोदिना. गोवा आमचे गोंयचे जे आहा न्हू ते आमचो स्लोगन कितें, अतिथी देवो भव. तुमी येया हांगा एन्जॉय करा कितें, आणि आमचे जे गोंयचे जे हे पर्यावरण आहा ते सूख भोगा आणि तुमी वचात. पूण आमच्या वाटेक येवं नाका. 450 वर्सां राज्य केलेल्या पोर्तुगीजांक धांवडून घालपी लोक आमी, क्रांतिकारी लोक आमी, क्रांतिकारांचे रक्त व्हांवता आमच्या हांगा. कितें तुमची फटिंगपणाची भाशणां आयकोंक आमी हांगा बसोंक ना. हांव अमित शाह जी जो येतलो मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूँ, जो आपने बेलगाम में भाषण दिया था जिसमें आपने कहा था कि जो मादई नदी है वो हम लोगों ने गोवा के सरकार से मिलजुल के उनसे बात करके हम लोगों ने कर्नाटका में डाइवर्ट करने का डिसीजन लिया है. लेकिन मैं मिस्टर अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, सर ये मैटर सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मैटर होता है तब उसका डिसीजन लेने का किसी को हक नहीं है. चाहे वो प्रेसिडेंट भी हो, किसी को हक नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर हो. और ये मादई का पानी हम लोग पीते हैं, हमारे जानवर पीते हैं, हमारे पशु पक्षी पीते हैं, हमारे पेड़ जो जंगल में है उनको ये पानी यूज होता है, हमारे खेत खलिहान जो है वो इसी पानी से होते हैं. सो मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, जो आपने स्टेटमेंट किया था वहाँ पे वो स्टेटमेंट फिर वापस आप गोवा में कीजिए और हमें आप स्पष्टीकरण दीजिए, स्पेसिफाय कीजिए की आपने ये स्टेटमेंट क्यों किया था और किस आधार पे किया था. माझ्या अख्ख्या गोंयकाराकडे हात जोडून विनंती आसा, त्या 16 तारखेक म्हादय खातीर उलो मारलेलो. आयज 16 तारखेक तुम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या ज्या मिटिंगेक वचपाचे आसात ते 2 विचार करून चलात. जर तुम्ही मंगेशीक मानतात, जर तुम्ही शांतादुर्गेक मानतात, जर तुम्ही खंयच्याय देवीक सातेरीक मानतात, त्याच प्रमाणे तुम्ही म्हादईक सुद्धा मानपाक जाय. जर तुम्ही आज म्हादईच्या विरुद्धान जर तुम्ही त्या मिटिंगेक जर हजर रावता तेचे तुम्ही आमच्या सगळ्या देवांकूय तुम्ही रिस्पेक्ट दिनात आणि आमच्या म्हादईकूय रिस्पेक्ट दिनात. आवय एकूच आसता, ताका नांवां वेगळी वेगळी जरी असली जाल्यार आमचो जो आवयचेर अत्याचार जाता हेचो निशेध दाखोवपा खातीर हांव म्हाज्या सगळ्या गोंयच्या भावाक आनी भयणांक मागता